Huge round of applause to Dr. Pramod Sawant. प्रुडंट मिडिया आणि रीड इंडिया हांच्या जोड पावलान घडून येवपी रीड इंडिया सेलिब्रेशन 2022 ह्या कार्यावळीक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आमचे गोंयचे ख्यात्मक लेखक श्री दामोदर भाई मावजो, रीड इंडियाचे संस्थापक श्री रघुराम अंतोज, गोंय शिक्षण संचालक श्री शैलेश जिंगडे, प्रुडंट मिडियाचे संचालक माय फ्रेंड मिस्टर प्रमोद आचार्य आणि म्हज्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सगळे जाण शिक्षण क्षेत्रांतले आसात. सगळे जाण रिडिंगांक आनी टिचिंगांक मोटिवेट करतात. अंतरीचा दिवा मालवू नको रे संत सोयरोबानाथ आंबिये हांच्या कवितेंतल्यान सुरवात जाल्ली. म्हाका दिसता गोंयाक इतिहास आसा आनी गोंयचो इतिहास आमी कोणूच पुसून उडोवंक शकना. संत सोयरोबानाथ आंबिये पासून बाकीबाब बोरकर आनी आतां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते बाब भाई मावजो ह्या गोंयच्या इतिहासांत कितलेशेच लेखक जावन गेले. कितलेशेच म्हणजे आमी पळयता की जर वळेरी काडीत जाल्यार ती खूब व्हड जातली. आनी हें सगळें करता आसतना म्हणजे लायब्ररी हो कन्सेप्ट पोर्तुगीजाच्या टायमारूय आशिल्लो. आत्मोद्दार संघ सांखळे हांच्या लायब्ररीक 100 वर्सां पुराय जाली. म्हाका दिसता म्हापसाय बी आमच्या हायस्कुलांतलें एक म्हाका नांव याद जायना आनी इन्स्टिट्यूट मिनिजीस ब्रागांजा ह्या संस्थेकूय बी 100 वर्सां चड पुराय जाली. म्हणजे गोंयांतलो रिडिंगाचो इतिहास जर तुमी काडून पळयशात जाल्यार तो 100 वर्सां जुनो आसा. म्हणजे गोंयांत तेन्नाय बी रिडिंगा खातीर इतकें इम्पॉर्टन्स दिताले आनी तेन्नाय बी वेगवेगळ्या पद्दतीची पुस्तकां, कोंकणी आसतली, मराठी आसतली, पोर्तुगीज आसतली, इंग्लीश आसतली, ही सगळीं पुस्तकां एके कडेन दवरून लायब्ररी नांवाचो कन्सेप्ट हो 100 वर्सां पयलीं गोंयकारांनी सांबाळून दवरलेलो. आनी ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता ही चळवळ परत एकदां नेटान सुरवात जावपाची गरज आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाणें दिल्लो उलो म्हणजे वाचाल तर वाचाल. आमी जर वाचले जाल्यारूच वाचतले, ना जाल्यार वाचचे ना. आनी हाका लागून म्हाका दिसता आमी पळयता की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीत वेगवेगळी मिशन सुरवात केली. इट इज एन क्लीन इंडिया, स्कील इंडिया, ओके, ताज्या उपरांत फीट इंडिया, मेक इन इंडिया आनी नवें मिशन वी स्टार्टेड बाय रघुरामन विच इज इन रीड इंडिया. कॉंग्रेच्युलेशन फॉर द रघुरामन इज द मिशन ही हेड स्टार्टेड. हांवें ताका उलयता उलयता आतांच सांगलें आय एम रायटींग टू द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर रिगार्डींग युअर रीड इंडिया मिशन. सो डेफिनेटली ताका हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराकूय बी कॉंग्रेच्युलेट करपाक लायता, कारण दीस मिशन समवन शूड स्टार्ट अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. तुमी मुद्दामून पळयात म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना क्लीन इंडिया मिशन सुरवात केल्लें बऱ्याच जाणांक अशेंच दिसतालें की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर रस्त्यार झाडू घेवन दिलो म्हणून हो देश साफ जातलो काय म्हणून. आनी खूब जाण अशेंच टिका करताले की प्रायम मिनिस्टराच्या हातूंतल्यान हो देश साफ जावपाचो काय म्हणून. आज तें मिशन जालां. शाळेंत वचपी भुरग्याक जेन्ना गाडयेंतल्यान पेरंट्स आपले कागद भायर उडयता पळय न्ही तेन्ना तो भुरगो सांगता डॅडी भायर उडोवं नाका म्हणटा, तो डस्टबिनान उडोवपाक जाय. दीस इज द इम्प्रेशन, ताच्या तकलेचेर जाल्लो परिणाम. आनी तो सुरू जावपा खातीर म्हाका दिसता कोणी तरी तें मिशन सुरू जावपाक जाय. आनी ताकाच लागून क्लीन इंडिया आसतलें, स्कील इंडिया आसतलें, फीट इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, ही वेगवेगळी मिशन सुरू जाली. आनी रीड इंडिया मिशन हें पुराय तांणी 25 पेक्षा चड स्टेटींनी आनी बिसायड्स दीस इन अदर कंट्रीज म्हणजे USA आसतलें आनी वेगवेगळ्या कंट्रीनी तेणी रीड इंडिया सेलिब्रेशन तशें रीड सेलिब्रेशन्स हो मुवमेंट सुरू केला. खरोखरूच हांव तेजी खूब खूब तोखणाय करता, कारण तेणी सुरू केल्लें हें मिशन पुराय देशांतल्या प्रत्येक स्टेटींतली प्रत्येक स्टुडंट्सा कडेन पर्यंत पावपाची गरज आसा. अनलेस एंड अंटील म्हणजे आमी जशें म्हणटा हें जर मिशन मोडाचेर काम चालू उरलें जाल्यारूच हें पॉसिबल आसा. अनलेस एंड अंटील हें पॉसिबल ना. आमी खुबशे फावटी पळयता की आमी गोंयांतल्यानूच जर लायब्ररीज जर पळयत, प्रत्येकाच्या स्कुलांत लायब्ररी आसा, हाय सेकंड्रीन आसा, ताज्या कॉलेजींत आसा, युनिवर्सिटीन आसा, हायकोर्टांत आसा, एसेंब्लीत आसा. पूण ह्या सगळ्या लायब्ररींनी भाई म्हणटा तसो आपूण सगळ्यो लायब्ररी तेणी वाचून काडलेल्या. आयच्या ह्या लायब्ररींनी कितलो वेळ भुरगे बसता काय? टिचरांनी सांगचें म्हाका, सकाळीं स्कूल 7:30 सुरू जाल्या काय 1:30 सोंपता, 1:30 सोंपल्या काय भुरगे घरा वयता. त्या लायब्ररीन कोण वयता? तो लायब्ररीयन आनी पुस्तकां इतकेंच आसा, हाज्या पली कडेन कोण ना.
कारण त्या भुरग्यांकूय वचोंक वेळ ना आनी आमी तांकां वेळूय दिना. हांव म्हज्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक सांगलां, रेमेडियल क्लासीस जर वेगळ्या भुरग्यांक आसत जाल्यार उरलेल्या भुरग्यांक लायब्ररीन बसोवपाक सुरवात कर. म्हणजे जेणे करून हांव शिकतालो तेन्ना वाचून घेवपाचो एक प्रकार आशिल्लो. टिचर आनी सर सांगतालो वाच पळया म्हणटा तो, तूं कसो वाचता तो हांव पळयतां म्हणून. आतां म्हाका दिसना कोणूच वाचून घेवपाचो प्रकार बंद जाला. म्हाका दिसता ताजी गरज आसा, ती हॅबीट लावपाची गरज आसा. ती जो पर्यंत संवय लायना तो पर्यंत जावचें ना. आमी मुद्दामून आमी केन्ना पळयता खबर आहा, म्हणजे आमी एक्सरसायज करता, बरें न्यूट्रिशन घेता आपली बॉडी फिटनेस उरपा खातीर. आमी बॉडी फिटनेस ब्युटिफूल स्मार्ट दिसपा खातीर कितें करता, गूड न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस डायट आमी सगळे जाण घेता. आनी तेच्याच बरोबर आमी म्हणटा की आनीक ब्युटिफूल दिसपा खातीर आनीक वेगवेगळें कितें करता. पण आमचो ब्रेन डेवलप करपा खातीर आमी कितें करता? इज इट वी आर डुईंग समथींग? मागीर तो न्यूट्रिशियस फूड आमच्या ब्रेनाक नाका, तो एक्सरसायज आमच्या ब्रेनाक नाका. मागीर ती एक्सरसायज आनी न्यूट्रिशियस फूड खंयच्यान मेळटलें? तर वाचलें जाल्यारूच मेळटलें, वाचिना जाल्यार मेळचें ना. आमी न्यूट्रिशियस फूड आमच्या भुरग्याच्या ब्रेनाक दित ना जाल्यार ताजो ब्रेन जो आसा हो तितको कशा पद्दत, म्हणजे आमी तशें म्हणटा आमी स्मार्ट जातले आसत, ब्युटिफूल दिसतलो आसत, आमी सगळे ब्युटी पार्लरान वता. मागीर त्याच पद्दतीत म्हाका दिसता न्यूट्रिशियस फूड हें भुरग्याच्या ब्रेनाक दिवपाची गरज आसा. ताका रिडींग हॅबीट ही ताका लावची पडटली आनी ती लावपा खातीर म्हाका दिसता पेरंट्स आनी विशेश करून टिचर्सांनी हाज्या बाबतींत चड वेळ दिवचो पडटलो. तें जर दिलें जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें. इनिशियल स्टेजींत लायब्ररीन वचपाचें सोडा, तुमी म्हणटले आतां ई बूक आयली आनी ई लायब्ररी आयली, आमकां लायब्ररीन कित्याक वचूंक जाय? सोडून दी लायब्ररीन वचपाचें. बट ती संवय आमी लावची पडटली. आमी म्हाका दिसता कंटिन्युअसली रिडींग भुरग्यांक करतले आसत जाल्यार टिचरांनीय बी नवीन नवीन बुकां वाचची पडटली. म्हणजे कंटिन्युअसली रिडींग आनी तेंय बी डिस्कस करचें पडटलें. बिसायड्स एकाडमिक्स दे वॉन्ट टू डिस्कस वीथ द स्टुडंट्स. हांवें हें बूक वाचलें, ह्या बुकांत हो कंटेंट आसा, ह्या बुकाचेर हें उलोवपाक जाय. हें आमी तेंच्या कडेन जो पर्यंत डिस्कस करिना तो पर्यंत भुरग्यांक म्हणजे लँग्वेजीस डजंट मॅटर. आयदर इन कोंकणी, मराठी, इंग्लीश, हिंदी, इवन इन द फॉरेन लँग्वेज. पण आमी वाचलें जाल्यारूच तें वाचपाक शिकतले अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सुरवात करची पडटली. एटलिस्ट मिनिमम 1 बूक इन अ मंथ. हें वाचतले, तेंच्या कडेन डिस्कस करतले तेन्ना तें पॉसिबल जातलें. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या मोमेंटांत आमी ही सुरवात करप गरज आसा. हो बरो मोमेंट आसा कारण आमी आझादी का अमृत महोत्सव आमी मनयता. देशाची स्वातंत्र्याची 75वी वर्सां मनयता आसतना आमी ह्या सगळ्या हाजेर विचार सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. आनी निश्चित रित्या तुमी सगळे जाण हे आमी प्रत्येकाच्या घरांत ल्हानशी लायब्ररी आसपाक जाय. पण आमी थोडे जाण मोठ्या अभिमानान सांगता म्हाजें बार पळयला काय म्हणून. सांगता काय ना? आनी उगडूनय दाखयता. दीस इज अ डिफरंट बॉटल्स आहा म्हणटा तो. म्हणजे ही आपूण हांगा अमेरिकेक गेल्लो तेन्ना हाडलेली, ते स्विझर्लंड. आनी दीस इज अ 200 कितें 15 वर्सां ओल्ड आहा म्हणटा तो. खूब जाण हांवें पळयला, दे आर शोईंग देअर बार बट लायब्ररी मेंटेन करिना. आय हॅव माय स्मॉल लायब्ररी इन माय हावज. आय मेंटेनींग इट. म्हणजे मिसीस मेंटेन करता. तिका खूब म्हणजे हांव खूब कमी वाचता, म्हणजे मिसीस चड वाचता. शी इज अ टीचर बाय प्रोफेशन. ती कंटिन्युअसली वेगवेगळी बुक्स वाचता. आमी जेन्ना लायब्ररी मेंटेन करतले, धाकली काय आसना बट ती मेंटेन करतले. बार मेंटेन करचे सोडून लायब्ररी मेंटेन करपाक सुरवात करा अशें म्हाका दिसता. आनी तें जर जालें आसत जाल्यार तेजो खूब बरो इम्पॅक्ट हो भुरग्यांचेर पडूं शकता. त्या खातीर भुरग्यां मदली क्रिएटिविटी वाडोवपा खातीर, नॉलेज वाडोवपा खातीर अशा पद्दतीत आमकां लायब्ररी मेंटेन करपाची गरज आसा. म्हाका चड खूब कितें उलोवपाचें ना बट डेफिनेटली म्हाका दिसता रीड इंडिया मोमेंट हो मोमेंट जशें म्हटलां आमी गोंयच्यान सुरवात जावची. आनी निश्चित रित्या ह्या आझादी का अमृत महोत्सव ह्या हेजेर आमी रीड इंडिया मोमेंट जर सुरवात जालो, आमच्या भुरग्यां मदली वॉकेबिलिटी आसत, लँग्वेज आसत, अश्यो डिफरंट स्किल्स ज्यो भुरग्यां मदल्यो इम्प्रूव जावपाक जाय त्यो इम्प्रूव जर जातले आसत जाल्यार ताजेर आमी काम करचें पडटलें. अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. आनी इट इज नॉट म्हणजे नॉट बाय बॉर्न. इट इज अ प्रॅक्टीस. अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. त्या खातीर द टीचर कॅन इन्फ्लुयन्स. नो डावट म्हणजे पेरंट्स
आपल्या भुरग्याकडे कदाचित सगळ्यांचेच पॅरंट इतले शिकलेले नासतले म्हणून हांवें म्हटलें द टीचर कॅन इन्फ्लुयन्स. त्या खातीर सगळ्या टिचरांनी अशा पद्दतीत जर खरोखरूच म्हणजे खूब मोठे जर कश्ट घेतले आसत जाल्यार हें पॉसिबल जातलें. आनी निश्चित रित्या आमी जर वाचपाक सुरवात केली आसत म्हाका खूब कमी टायम मेळटा म्हणजे ह्याय दिसांनी हांव बूक वाचता इट इज एन मोदी एट रेट 20 PV सिंधू पासून ते सद्गुरू पासून आनी अजय डोलाल हांणी जे बरयल्ले वेगवेगळे म्हणजे PV सिंधू हांवें कित्याक म्हणटा ते यूथ आयकॉन मोदी इज अ यूथ आयकॉन हो चॅप्टर तो बरयता जाल्यार सद्गुरू तांच्या बद्दल कितें बरयता अशी वेगवेगळी पुस्तकां आमी वाचीत रावची. नाजाल्यार आमी फक्त आमचें एकाडमीक सोडलें किंवा डेलीचो न्यूज पेपर सोडलो जाल्यार आमी कांयच वाचूंक पावना. कारण प्रमोदाच्या मिडिया चॅनलाचेर सगळेंच आमकां दिसता मागीर वाचचें कित्याक पडटा काय म्हणटा तो. बऱ्याच जाणांनी तर भुरग्यांनी पेपर वाचपाचोय सोडून दिला. मुद्दामून तुमी पळयात रिसंट आत्ताचें जनरेशन कोणूच न्यूज पेपर वाचिना. तुमी जर बिलो 30 इयर्स सकयल येशात न्ही आत्तां 30 वर्साच्या सकयल्या भुरग्याक विचारशीत तूं डेली न्यूज पेपर खंयचो वाचता काय म्हणून ना. आतां तो TV चॅनल तो दिसता म्हणून पळयता खंय तरी न्यूज आनी हें तें पळयता बट न्यूज पेपर सुद्दां वाचपाचो सोडून दिला. त्या खातीर प्रॅक्टीस करतले आसत जाल्यार तें करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता आमी ताची संवय सगळ्या जाणांनी सगळ्यांक लावची अशें म्हाका दिसता. गोंय हें खूब सुंदर आसा आनी गोंयचो सैम तसोच राखप ही जशी सरकाराची जबाबदारी आसा तशी ती आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. बरेच जाण ती जबाबदारी ही फक्त सरकाराचेर घालता. हांव फक्त सरकाराचेर घालून जावचें ना. म्हणून वता वता आसतना म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कोपरा मधून फुटती घट फुटती दुधाचे बाकीबा बोरकरांच्या ह्या सुंदरशा कवितेची म्हाका सदांच याद उरता. कारण हें गोंय सुंदर आनी तेजो सैम राखपा खातीर सरकारा बरोबर तुमी बी आमच्या बरोबर येयात. आमी सगळे जाण मेळून गोंय स्वच्छ सुंदर आनी रीड इंडिया मुवमेंट गोंयच्याच सुरवात केली हाची याद सदोदीत लोकांक उरोनी देव बरें करूं. Dr. Thank you very much. Again, getting back to prudent scholars,